पेटीएम म्हणल्यार पयलीं जेन्ना ते नोट बंद जाली 500 रुपयांनी 1000 रुपया तेन्ना बिझनस मातसो कमी जाल्लो आमचो. आनी मागीर जेन्ना आमी पयले कॅशलेस फेसिलिटी अवेलेबल आसा, आतां ट्रेनीचे गिराक बी येता न्हू, ते ट्राय करता एटीएमान वचपा. एटीएम काय चलना, दे गो टू अदर होटेल्स बी एक्सेप्ट करना, कार्ड एक्सेप्ट करना, पेटीएम ना. तेंच्यांनीच आमकां सांगलें पेटीएम स्टार्ट करा. मागीर न्यूजान पळोवन आमी पेटीएम स्टार्ट केलें. आतां बिझनस मातसो वाडला, बट डेट टायम जेन्ना कॅश बंद जाल्लें बिझनस सारको कमी जाल्लो आमचो. आनीक कितें कार्ड बीन आमी अप्लाय केला मशिनाक, 2-3 बँकाक विचारला, पण आतां पळयात आय थिंक म्हाका कोणा सांगलें गव्हर्मेंट मशीन दिवपाचें आसा. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जर गव्हर्मेंट जर अशी मशीन प्रोवायड करता तर बँक वी हॅव टू पे सम चार्जीस. आतां 2-3 बँका कडेन गेलो, बँक म्हणपाक 650 कितें भरपा जाय म्हयन्याचे. पण म्हाका सांगलें की आतां बँक गव्हर्मेंट दिवपाचें, जर गव्हर्मेंट दिता जाल्यार आनी बरें पडटा. आमी मशीन सुद्दां दवरपाक रेडी आहा. आमी 8 दीस पयलींच ऑलरेडी मिटींग घेतली विथ ऑल मार्केटाचे जे मेंबर्स आहा पळय, युनियन आहा, प्लस फ्रूट वेंडर्साची युनियन आहा, हेंचे कडेन मिटींग आमी घेतलेली. प्लस थोड्यो 7 बँकी नॉमिनेट केलेल्यो आसा, जशी ICICI बँक, एक्सिस बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया. हे सगळे बँकेचे मॅनेजर येयलेले हांगा आनी तांकां एक्सप्लेन केलें. तसोच पणजेसून एक नोडल ऑफिसर जो अपॉयंट केलेलो कॅशलेस हेका, तो मिस्टर यादव तो येयल्लो. आनी हेंच्यांनी आमी मिटींग घेतली विथ सगळे मार्केटकारांक. आनी खरें बरी फॅसिलिटीज आहा. म्हणजे सांगचें म्हटल्यार बँकेन एक अशें केल्लें आहा की पेटीएम टायप मोबायल टू मोबायल ट्रान्जॅक्शन जावं शकता. सेकंडली जे स्वॅपींग जे मशीन आहा पळय तेजेर एकदम चीप रेट दवरलेलो आहा बँकेन. 150 रुपयान जे रिटेलर जे विकता पळय शॉपाचेर तांकां ते ओन्ली 150 रुपया भरून ते स्वॅपींग मशीन घेवचें पडटलें. आनी त्या मशिनाचेर तांकां स्वॅप करपाक खंयच्या कस्टमराक स्वॅप करपाक इजी पडटलें. मागीर पयलीं सारकें स्वॅपींग मशिनाचो कॉस्ट हजारांनी ना, ते 150 रुपयान तेंच्यांनी अवेलेबल केल्लेलें आसा. हांव चडांत चड एप्रिशिएट करता आमच्या वास्कोन पयलो जो कॅशलेस वडा पाव बस रेल्वे स्टेशनार एक शॉप आहा, तेणी कॅशलेस केल्लेलें आसा, ताका हांव एप्रिशिएट करता. आनी म्हाका दिसता वास्कोन आमच्या सगळ्यांनी कॅशलेस ट्रान्जॅक्शन करचें.